नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय वेगळो आसा. वेगळो म्हळ्यार सामकोच विशया भायलो न्ही की गोंया भितर सध्या ज्या तरेचें राजकारण चल्लां, ज्या तरेचे आरोप प्रत्यारोप चल्ल्यात, अत्यंत पर्सनल लेवलाचेर, फॅमिलीच्या लेवलाचेर किंवा इश्टांच्या लेवलाचेर वचून खंय तरी कोणाक टार्गेट करपाचो प्रयत्न जाता, आरोप प्रत्यारोप जातात, डिफेमेशन केसी घालप, डिफेमेशन घाल तूं आमी पळयता म्हणप, अशी एक विचित्र हातूंत भितर राजकारण पावलां. बिटरनेस आयला. कित्या खातीर? हाजे फाटलीं कारणां कितें आनी असलें राजकारण गोंयाक जाय काय कितें? आनी हातूंत भितर ह्या इतली सगळी ह्या बोवाळां भितर खरेंच लोकांचे प्रश्न खंय आसात? ह्या विशयाचेर आज आमी भासाभास करता. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश नायक. म्हजे बरोबर आसात गोंयांतले ज्येश्ठ पत्रकार आनी सगळीं सरकारां पळयल्यांत गोंयांतली ते गुरुदास बाब सावळ. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी जे फक्त राजकारणी न्ही, तांकां गोंयच्या समाज मनाचोय बरो सामको अदमास आसा, ते प्रशांत बाब नायक. हांव सावळ बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता बिफोर आय गो टू पॉलिटिशियन्स. तुमकां सध्या चल्लां तें राजकारण पळोवन कितें अजाप बी दिसता काय सदांच राजकारण अशेंच चलत आयलां काय चड हळशीक जाल्या? न्ही सद्याचें कितें चल्लां पळय, हय, हाजे एक 5 वायट गोश्टी आमी पयलीं पळयल्यात राजकारणांत. म्हाका दिसता की हें जें जालां पळय, कारण राजकारण जे लोक भोंवतात, वावुरतात, कामाक आसतात किंवा कामां करतात, तांचे सदां आरोप जातलेच. मागीर ते कोणूय आसूं. आतां एकच कितें आसा की राजकारणाचे जे बायलो बी आसता पळय, तांकां कोणी तेंचे आरोप करूंक जायना खरें म्हणलें. आनी इट डज नॉट लूक नायस. आतां जालां कितें, हालीं पळय गोव्यान जें प्रकरण घडलां कितें कॅश फॉर जॉब्स बी म्हणून, तातूंत सगळीं बायलां जाल्ले फुडें, तातूंत एकूय दादलो ना. ते मेन आरोपी इवन काल पसून एक नवीन केस आयल्या पळय, ती बायलूच आसा. ताका लागून घडये म्हाका असं जालां आसलें. पण दीस इज नॉट प्रॉपर. म्हाका दिसता की हांव जेन्ना पळयता पळय फाटलीं 50 वर्सां पत्रकारीन आहा, की बायलांक बीन हातूंत इनवॉल्व करप बरोबर नासा म्हणून. तर हे जर एक विशय सोडलो, हो एक मुद्दो सोडलो, जाल्यार बाकी कितें चल्लां पळय, हाजेर म्हाका दिसता सीएमान चड लक्ष घालपाक गरज नाशिल्ली. कोण उलयता पळय उलयता. जेन्ना तूं राजकारणांत आसा, सीएम आसा, तुजे आरोप जातलेच. तितले घेवन बसपाचें नासता. आनी फाटलीं वर्स 1.5 वर्स तुवें शांतपणान काडलेले. आतां अकस्मात कित्याक जालें? इवन ईडीन मदींच हें केलें. नोबडी हेज डिमांडेड. अपोजिशन पार्टीन कितें केल्लें की SIT करची म्हणून, नाजाल्यार ज्युडिशियल इन्क्वायरी करची म्हणून. मदीं ईडी कित्याक आयली? आनी इट इज अगेन्स्ट हें न्ही, जे कोण. आनी दुसरें कितें जालां पळय, ज्या बायलांक हातूंत अरेस्ट जाली आनी हें जाल्ली, तातूंत पॉलिटिशियन कोणूच ना. मे बी हॅविंग सम क्लोज रिलेशन वीथ सम पॉलिटिकल लिडर किंवा XPA बी कोण तरी. पण तसो एक्टीव राजकारण आहा पळय, प्रशांत आहा तसो किंवा आनी यतीश आहा तसो, अशें कोण त्या लेवलचे कोण ना न्ही. सो आय थिंक दे शूड नॉट टेक इट सो सिरियसली. आनी इवन गव्हर्मेंटान पळय धमकी दिल्या पळय, आपण डिफेमेशन घालतो, इट इज नो, अकॉर्डिंग टू मी देर इज नो नीड ऑफ दॅट. प्रशांत बाब, हे कित्याक जालां अशें? तुमकांय फील जाता? तुमी आरोप केला की तुमची लागींची लोकांक टार्गेट करता बी म्हणून. दुसरे वटेच्यान आमी पळयता की काँग्रेसीच्या आमदाराचे एक्स्टोर्शनाची गजाल जी आसा ती सामकी ओवर द सामकी प्रपोर्शन सारकी ब्लो अप जाल्या. तिसरे वटेच्यान विरोधी पक्ष सीएमाच्या फॅमिलीचेर आरोप करपाक लागले. आनी कितें जालां? ना हाजे पयलीं बी राजकारणा भितर अशे आरोप प्रत्यारोप जाताले ना अशें न्ही. आमी पळयलां त्या व्हडले सभापतीचेर आरोप जाल्लो आनी सभापती घरा कडेन वच्चे पडिल्ले हाजे पयलीं दयानंद नार्वेकार आसतना. ताजे पयलीं बी अशे पर्सनल आरोप लेवलाचेर शशिकलाताई चीफ मिनिस्टर आसतना तिजेर सुद्दां ऑपोजिशन लिडर बाबू नायक बी पर्सनल लेवलाचेर येवन आरोप करताले ना अशें न्ही. आतांय बी जें जालां पळय, पॉलिटिक्सा भितर आरोप प्रत्यारोप हे सगळे आसतलेच. आनी खंयच्या लेवलाचेर जेन्ना तुका दिसता तेन्ना लोक उलयता. एक क्लियर कट आसा, उज नासतना दुवर येना. आमी जरी प्रुडंटान डिबेट केली नाल्यार पेपरांनी बरयलें ना बरयलें, तूं 70 आनी सांखळी वचून विचार दाखयता पयशे कोण घेता ते. सगळे लोकांक खबर आहा पयशे कोण घेता ते. हें लोकांक नवीन ना. आनी जेन्ना तुका भंय दिसता कोण तरी तेन्ना मुखार काडटा. अदरवायज सुभाष फळदेसाय एका आमगेलो केदार आनी संकल्पाक गरजच नाशिल्ली वयर येवन उलोवपाक. दे हॅव बीन प्रॉप्ड अप. तांकां कोण तरी सांगलां उलय, डिफेंड कर. आनी कितें जालां आतां दिल्ली सारकी अशी प्रत्येकाक भंय दिसता की दिल्ली सारकी कितें सुत्रां हालत काय, आपल्याली विकेट वचत काय, असो एक प्रत्येकाक संभ्रम निर्माण जाता.
आरोप प्रत्यारोप हो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स आणि जेन्ना कितें तरी जाता तेन्नाच लोक उलयतात. आतां हेजे पयले गव्हर्नरान आरोप केल्ले पूण सबळ कितें अशें आयलें नाशिल्लें. गव्हर्नरान क्लियर कट सांगिल्लें. आतां तुका क्लियर कट एग्जाम्पल दिसता न्ही. इतली लोकांनी इतले पयशे घेतले, आपूण नोकरी दिता म्हण सांगलें. आतां नोकरी दिता म्हण तांकां कोणें सांगलें, कोण्या कडेन पयशे पावले हाजी रुजवात जर करतलो ईडी करपाक शकना. तांकां जर सगळ्यांक दे वॉन्ट टू कम क्लीन ऑन दीस, हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज घेवन तांणी ही इन्क्वायरी करपा जाय. जावं दी, धव्याचे धवे काळ्याचे काळे जावं दी. यतीश बाब, तुमकां दिसता राजकारण आतां तुमची लिडरी उलयल्यात की दिसी इतली खालचे पातळीचेर तुगे राजकारण पावपाक जायना म्हणून. दुसरे वटेच्यान ओपोजिशन पार्टी म्हणटा की ज्या तरेन तुमच्या पक्षान एक्स्टॉर्शन केस तुगेली सामकी ब्लो अप केल्या ती तुमी करपाची न्ही म्हणून. हे दोन्ही वटेच्यान कितें चल्लां? But I look at it like this, you know, politics to me and to everybody as it should be is a means to serve the people. एक सोसायटींत कितें तरी आपलें कॉन्ट्रिब्युशन बऱ्या तरेन करप आनी करचें म्हणून कोणी राजकारणान येता अशें हांव मानतां. आतां कशें आसा, राजकारण म्हणजे पॉलिटिक्स म्हणजे तुका रुलींग पार्टी आसतली आनी ऑपोजिशनूय आसतलें. आनी रुलींग पार्टी जी आसता ती आपलें धोरण, आपली प्रोग्राम्स, आपले प्रिंसिपल्स, आपलो अजेंडा ते घेवन आपूण कार्यरत आसता. आनी ऑपोजिशन जे आसता तांणी ओपोज करून सरकाराचे शॉर्टकमिंग्स, शॉर्टफॉल हे जनरली दाखोवचे आसता. दिस इज द सेट पॅटर्न ऑफ अ डेमोक्रेटीक फ्रेमवर्क. सारकें? सो सरकार पक्ष जो आसा तो सरकार पक्ष आपलें काम करता. दे आर गिवींग गुड गव्हर्नन्स टू द पीपल अँड दे आर वेडेड टू प्रोवायडींग गुड एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल. अशी परिस्थिती आसा. ऑपोजिशन आपलें काम करतले. ऑपोजिशनान क्रिटिसिजम हे ते साहजीक आसा. बट आय लुक एट इट लायक दीस, ऑपोजिशनाचे क्रिटिसिजम जे आसता पळय ते फॉर द हॅक ऑफ इट आसूंक जायना. आय एम टॉकिंग व्हेरी जनरली. हॅक ऑफ इट आसूंक जायना. ऑपोजिशनाचे क्रिटिसिजम शूड नॉट बी फॉर द पर्पज ऑफ ग्रॅबिंग अ हेडलायन. इट शूड नॉट बी फॉर द पर्पज ऑफ सेन्सेशनलायझिंग समथींग. आणि ऑपोजिशन शूड कम विथ फॅक्ट्स आणि फिगर्स. अँड ऑपोजिशन हॅज अ रायट टू क्रिटिसायज. But that criticism has to be with facts and figures. पयरूच हांव पळयतालो एक ऑपोजिशनाची पक्षाचो मनीस सांगतालो एका टीव्हीच्या डिबेटीचेर की ऑपोजिशनाचें म्हणटा काम प्रूफ दिवपाचें न्ही म्हणटा तो. आमी म्हणटा फक्त आरोप करप, आमी प्रूफ दाखोवपाची गरज ना. पळय अशें आसूंक शकना. हें इरिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशनाचें काम. आनी आय वूड से की ऑपोजिशन क्रिटिसिजम करतलेच बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ देअर जॉब. बट ते ऑपोजिशनाक तथ्य आसपाक जाय and should not be opposition for the heck of it. Okay. Now, I just want to talk two things. Opposition, therefore, should not behave the role of an obstructionist opposition or an obstructionist agenda at work. And दुसरी गोष्ट म्हणल्यार bereft of facts वचूंक जायना opposition. I'm talking because ultimately in a democracy, ruling party, opposition together is the democratic setup. आता जॉब आणि हे ते मुद्दो मांडलो म्हणून म्हज्या फेलो पॅनलिस्टांनी आय वॉन्ट टू टेल यू की रेप्युटेशन गार्ड करप ही प्रत्येकाची हें आसता. कितें म्हणटा ते अधिकार आसता. आनी पॉलिटिक्सान कोणूय आसता बरें काम करता पळय तो आपलें रेप्युटेशन गार्ड करपाचो प्रयत्न करता आनी ही सीज टू इट दॅट ही एक्ट्स एज पर डिसिप्लीन अँड डिग्निटी अँड हिज प्रिंसिपल्स. आता कोणूय जर ऑपोजिशनांतलो आरोप केले जाल्यार आरोप ऑन द बेसीस ऑफ फॅक्ट्स आनी हें करप दॅट इज पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन. बट बेठेच आरोप करप, फॅमिली मेंबर्सांक भितर हाडप, सांगप की आमी प्रूफ दिवपाची गरज ना. सी दिस इज नॉट रायट. आनी मागीर जर त्या राजकारणीन म्हणलें की आपूण डिफमेशन फायल करतलो जाल्यार दॅट इज वेल विदीन हिज रायट बिकॉज ही हॅज रायट टू डिफेंड हिज रेप्युटेशन. आतां हांव तुका एग्जाम्पल दितां. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर is serving the state in his 5th year now as chief minister and he is leading the government, very progressive government, delivery oriented government. The effects of good governance are being seen by the people. People are also voting BJP repeatedly to power because at all levels and tiers of democracy because people are happy with the delivery of the government. आता अशें म्हणटा आसतना एक कोण तरी रँडम येता आनी सांगता वो इन्वॉल्ड आसा तो मुख्यमंत्र्याचे. सी दिस इज नॉट रायट.
तुमचे कडेन जर फॅक्ट्स आसा जाल्यार फॅक्ट्स सांगून कितें तें Okay, okay. let me therefore if honorable chief minister says that I have a right to relief, then he is well within his right. वेल विदिन इज राईट. सावळबाब ते म्हणतात की सेन्सेशनलिझम जाता. आम्ही दोन्ही प्रकरणां कितें आज घेता कारण दोन्ही प्रकरणां भितर सेन्सेशनलिझम जाला काय कितें हो प्रश्न आहा. एक जशी यतीश बाबान सांगलें पुरावे कोण मांडना, फॅक्ट्स कोण हाडना, पूण आरोप चल्ल्यात, सेन्सेशनलिझम चल्ला. दुसरे वटेच्यान MLA एक्सटॉर्शनाचे केसी भितर MLA म्हणटा की आपूण विक्टीम आणि रुलिंग पार्टी ताजोच राजिनामा मागता, विक्टिमाचोच राजिनामा मागता. अशें विचित्र परिस्थिती न्ही. नाही आता जालां कितें पळय आहा, हय. ज्या पद्दतीन आमी विशय घेता ती पद्दत चुकीची आहा. हाजे पयलीं म्हणजे जेन्ना ताईचें गोवोरमेंट आसलें पळय तेन्ना गोंयांत एक व्हडलें प्रकरण घातलें करप्शनचें. गुरुदत्त काकोडकर त्यांनी सेक्युरिटी ट्रॅव्हल एजन्सी काडली बॉम्बे वचपाक तिकीट विकपाची आनी तो 2 रुपया एक्स्ट्रा घेतालो. हय. आनी बाबू नायकान व्हडलो इश्यू केलो करप्शन CMाचो घोव कसो करता म्हणून आनी तो दिल्लीक गेलो. तेन्ना वयता कितें पयशे 2 रुपीज पर तिकेट ते सगळें आसलें तेजे पळोवन. अशें केन्ना आसता काय म्हण 2 रुपया खातीर तूं करप्शन कितले बोवाळ कित्याक करता. तशें आमच्या गोंयांत कितें जालां आतां दुसरें तूं म्हणटा कितें जेन्ना करप्शन जाता पळय किंवा आतां हे म्हणजे जॉबाचे स्कॅम जाला थंय तुका पुरावे कसले मेळटले. पयशे घेतल्यात, कोण ते पयशे घेतल्यात. इवन आतां CMाचे आरोप जाला पळय तातूंत पुरावे कसले कोण दिवंक शकता. कोण पयशे जर दिले आसत तर तो कोण रसीट घेतलो काय बँकेन घालतो ते घालना न्ही. सो खंयचो इश्यू जेन्ना आसता पळय खंयच्या इश्यूचेर तुका जेन्ना अशें रॅकेटां स्कॅम आसतात दे यू विल नॉट गेट एनी एविडन्स काय आसूंकच शकना. एविडन्स आसा ते मूर्ख मनीस. त्या प्रकरणाक एकट्यान जीव दिलो पळय गरजे भायर. हय. सो दे वॉज नो नीड फॉर हिम टू प्रकरण बाकी सगळे सुटले आतां. जो मुख्यमंत्र्याचो आर्ग्युमेंट आहा त्या दिसाक ताणें एअरपोर्टार देऊन जे सांगलें हय. की आपल्याचे आरोप करात, सरकाराचे आरोप करात, फॅमिलीक ड्रॅग करनाकात म्हणून. ना हें सारकें. हांव तेच म्हणटा कारण मुख्यमंत्र्याची मिसेस आहा पळय ही इज अ टिचर. ती जेन्ना स्कुलान शिकयता पळय तेन्ना अशें बातमी येतल्यो लोक भुरगे कितें म्हणटले अरे कारण ते तांकां भुरग्यांक काम हें खबर नासता न्ही. बातमी आयल्या टीव्हीचेर आयल्या सगळे आयल्या आनी तुमी ते हायलायट करतात अशे विशय आहा ते. सो दॅट आय थिंक ओनली तो मुद्दो तुमकां म्हाका पडटा. दिसता हातूंत भितर क्लियर कट हय. की हांवें इदोळ सांगला की उज नासतना दोवर येना. आतां एकाच मनशाच्या बायलेचें नांव कित्याक येता. देर आर 12 मिनिस्टर आहात. दुसऱ्या बायलांची नांवां और दुसऱ्या कोणाचें नांव कित्याक येना, एकट्याचेंच कित्याक येता. खंय तरी उडदा म्हाजी कितें तरी आसा थंय म्हणून ते येता. आनी ताका लागून एक मिनीट ताका लागून म्हाका दिसता एज CM has said that की he has a right to file. Yatish Bab, let him go ahead and file a defamation case. No, all those who have made the announcement, not here in Delhi also, let him go and file the defamation case. म्हगेलो प्रश्न जो आशिल्लो तो हो आशिल्लो कारण तुमी म्हणटा त्या मुद्द्याचेरच येता हांव की एक विचित्र परिस्थिती न्ही की एकवटेच्यान मुख्यमंत्र्याच्या त्या दिसाचो आर्ग्युमेंट की आपणेच इन्व्हेस्टिगेशन करपा लायलें ह्या केसीचें आनी आपल्याचेरूच आरोप जातात. दुसरे वटेच्यान काँग्रेसीचो एक MLA म्हणटा की आपल्याक कोण तरी एक्सटॉर्ट करता, आपूण विक्टीम आनी एक विक्टिमाचीच रेजिग्नेशन रुलींग पार्टी मागता. हें एक विचित्र जालें ना हें. दोन्ही सायडीच्यान तशें म्हणलें जाल्यार तूं दोन्ही सायडीच्यान तशें जालें ना तें. तेच म्हणटा अशें कित्याक चलना हें अशी इतली विचित्र फेजी भितर आमचें राजकारण कित्याक चल्लां काय म्हाका म्हणून. दिसता फुडली जोत तशी फाटली जोत. पार्लिमेंटात जे चलता पळय न्ही हय. पार्लिमेंटाक आतां ती अदानी केस अमेरिकेक कितें जाली आनी ताका लागून ऑपोजिशन बोवाळ मारता. आतां ऑपोजिशनान बोवाळ मारून पार्लिमेंट बंद उडोवपाची ही गजाल आमच्या परंपरागत रायट असो चलत आयला. आतां रुलींग बोवाळ मारता सोरोस करून आनी रुलींग बंद उडयता अक्षरशः पार्लिमेंट. सो आनी जशें फुडली जोत तशें फाटली जोत. हे दिल्ली चलता म्हणटा गल्ली पर्यंत चलतलें न्ही हें. आनी ही परंपरा सगळी BJPची परंपरा. BJP हातूंतल्यान कांय सुटपाक शकना. BJPचीच ही परंपरा. BJPन पयर वचून ना जाल्यार ताणी सांगचें तें खोटें आशिल्लें म्हण. प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आरोप करतालो एखाद्या उपमुख्यमंत्र्याचेर की 35,000 कोटीचो घोटाळो केलो म्हण आनी तेजे बरोबर तूं आज मांडी लावन बसता दॅट मिन्स तूं ताणी केलो नाशिल्लो, तूं खोटें उलयल्लो. ज्या दीस तुवें तें म्हणलें त्या दीस तूं खोटें उलयलो जाल्यार हें मान्य मरे. आपूण खोटें उलयलो म्हण त्या दीस. या सावळो सांगात. मडगांव एक इश्यू आसता 131 कोटीचे कितें हें जालां. इट्स अ व्हेरी ओल्ड केस. हय. ती काल घडोवंक ना. तो मनीस इंग्लंडाक पावला आनी फातोर्डा टू लंडनाची म्हणटात. हय ओके. अशें जाणें जाता पळय हय. तो ही विशय इतली सामकें केन्ना आयकूंकच नासली केस किंवा अशी घालून अकस्माती वयर कित्याक सरली. दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू आस्क वाय दीस केम अप
ऑल ऑफ सडनली म्हणटा ऑल ऑफ सडन कितें आयली हय. म्हणजे हांगा कितें सगळें तुमकां टायमींग सस्पेक्ट दिसता मातशें. न्ही आनी जशें ऑपरेशन करता पळय तशें रुलींग पार्टी कितें हांगा हें करता काय आमकां दिसता. इवन आतां हदोणाचे MLA जे पळय प्रकरण आहा तशें जालां. तो कंप्लेन करता आनी उलयता ताजेर BJP ताचे विरुद्ध आवाज उठयतात. हे सगळे आपल्याचेर जे आरोप जातात ताजे कडच्यान लक्ष डायवर्ट करपा खातीर लोकांचे ओके. जे सामको मेजर इश्यू गोंया भितर आज गाजता हय. कॅश Yeah, फॉर absolutely, जॉब Abhishek. स्कॅम जे गाजत पळय हय. आनी जे सगळ्या काणकोणसान पेडण्या पर्यंत लोक तातूंत भितर हुलपलात डायव्हर्शन म्हणटा सगळे तुमी. कडचे हे डायव्हर्शन करपा खातीर तातूंतल्यान लक्ष लोकांच्या विचलीत करपा खातीर हे सेक्स्टॉर्शन आनी बाकीचे फातोर्डा टू लंडन हे सगळे ताजे खातीर बरें. हाडिल्ल्या. बरें. लेट इट बी प्रूव्ड सगळे येऊ दी मुखार. यतीश बा तुम्ही जाप दियात मुगेलो प्रश्न तर सादो आहा कळ्ळें तुका. हे खूब क्रिएटीव जाले गजाली आतां. एका हाका नांव पडलां कॅश फॉर जॉब्स, दुसऱ्या हाका नांव पडलां सेक्स्टॉर्शन, तिसऱ्या हाका नांव पडलां फातोर्डा टू लंडन. मात ते तुमी सेन्सेशनलायझेशन म्हळें हें खूब क्रिएटीव जावपाक लागलां आनी ते तर म्हणटात की ह्यो तुमच्यो डायव्हर्जन टॅक्टिक्स म्हण. नाही थोड्यो हे हेडलायन्स ज्यो आसा पळय हय. प्रेसान दिल्यो ते तूं लास्टाक खबर आशिल्लें म्हजेर घालतलो म्हणून पण एनीवे पण diversion tactic गिव मी 2 minutes. हय पहिली गोष्ट म्हणजे पार्लमेंटाचेर उलयले बिफोर आय कम टू द मेन पॉयंट. पार्लमेंटाचेर तुमी जर इंडिया अलायन्स पळयत आनी काँग्रेस पार्टी पळयत जाल्यार दे आर जस्ट अप टू मेकिंग बेजलेस एलिगेशन्स. एक्चुअली तांचे जर तूं एंटायर पळयत जाल्यार ते महाराष्ट्रा इलेक्शनान सुद्दां एकूच एजेंडा घेवन गेल्ले ते महाराष्ट्रा इलेक्शनाचो रिजल्ट कितें जालो तो पळय. सी लास्टाक कितें आसता न्ही एकूच मिनिट लास्टाक पॉलिटिक्सान कितें आसता न्ही पीपल वोट फॉर ना तुमी टॉपीक काडली ती म्हणून हांव सांगता तुमी प्रायम मिनिस्टराचें नाव What is the response? घेतलें. आय एम टेलिंग यू Yeah. सी पीपल वॉन्ट गुड गव्हर्नन्स, पीपल वॉन्ट डिलिव्हरी. आणि लोक जेन्ना मत मारता पळय तेन्ना गुड गव्हर्नन्स कोण दिवंक शकता आणि डिलिव्हरी ऑफ गुड ऍडमिनिस्ट्रेशन कोण दिवंक शकता हे चिंतूनच मत मारता. हे लक्षात घ्या. झारखंडाचे म्हणटा पळय तो झारखंड ऑल्सो वी हॅव परफॉर्म मच बेटर दॅन लास्ट टायम. लक्षात घे. सो हांव तुका सांगपाचें डायव्हर्शन टॅक्टीक का म्हण ना कम्प्लिटली रॉंग एलिगेशन. कशें? ताका कांय तथ्य ना बट आय विल कम टू इट. पण हांव तुका स्पेसिफिकली सांगता हांव तुका परतें सांगता. पयर हांव एक डिबेट आयकतालो. त्या डिबेटान एक पक्षाचो ऑपोजिशन पार्टीचो एक लिडर सांगता आमी ऑपोजिशन होच टॉपीक आशिल्लो जॉबांचो आनी ताका विचारलें की बाबा तुजे कडेन जर प्रूफ आसा दाखय न्ही ते प्रूफ सांग न्ही. म्हजो कलीग स्पोक्सपर्सन आशिल्लो आमचो गिरिराज बाब ही ऑल्सो सेट तुजे कडेन प्रूफ आसा दाखय न्ही. तो होरात सांगता की प्रूफ दाखोवपाची गरज ना म्हणटा. ऑपोजिशनान प्रूफ दाखोवपाची गरज ना आमी उलोवपाचें म्हणटा तो. पळय दीस इज कॉल्ड इरिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन. पळय अशें ऑपोजिशन काम करूंक जायना. तुमचे कडेन प्रूफ आसा तुमी प्रूफ काडा लोकां मुखार दवरा. प्रूफ काडा कोर्टांत वचा. प्रूफ काडा स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटीज आसा न्ही. पूण यू कॅनॉट जस्ट टॉक लायज एंड देन गो ऑन पेडलिंग लायज. दॅट इज नॉट रायट. दुसरी गोष्ट सांगपाचें म्हणल्यार आतां जॉबाच्या बाबतींत सरान टॉपीक काडली ताचेर प्रशांत बाबू उलयलो पळय ईडी कित्याक. आतां ईडी हॅज टेकन इट यू नो वॉट एवर इज कमिंग इन द प्रेस. If ED has started investigating into this matter, then it is also because they must be looking because money is involved, and all this PMLA and all those provisions of law. Therefore, ED may have taken it, onto themselves. I look at it like this. Honorable Chief Minister himself was instrumental in ensuring the first FIR in this matter. Honorable Chief Minister has said कि कोणाक जर फटयल्या ह्या police stationan आणि complaint दिया. Every complaint will be investigated. Correct? So let authorities investigate. Let the investigation go to the root of it. Honorable Chief Minister also believes in it. So आणि एक गोष्ट आता SITचे पळय उलयतात न्ही लँड इश्यू जेन्ना तो लँडाचेर ज्यो खूब हय खूब जाण सांगताले की आपले जागो कोण भलत्याच मनशान येवन टेक ओवर केलो टायटल डॉक्युमेंट फॉर्ज केले. हें करपा खातीर जस्टीस जाधव कमिशन सरकारान नेमलें. जस्टीस जाधव कमिशन नेमपाक आणि एक व्हेरी प्रोएक्टिव्ह डिसिशन गव्हर्मेंटाचें आशिल्लें की कायद्यान खंय सुदारणा जावच्यो कायदो कसो बळकट जावचो हे सगळ्यो गोश्टी त्या जाधव कमिशना कडल्यान आमकां येतल्यो अशें. आनी ताच्या बेजाचेर आतां येतकच कायद्यान दुरुस्त्योय बी थोड्यो केल्या आनी दॅट प्रोसेस मार्गाक लागिल्लो आसा. बट जेन्ना ते SIT पळय हें केलें म्हणजे ते जेन्ना हायकोर्ट जजाक नेमलो फॉर दीस पर्पज ऑफ लँड ट्रान्सफर्स एंड इलिगल लँड एनक्रोच वॉट एवर टायटल युसप करताले ते तेन्ना ऑपोजिशनूच सांगपाक लागलें की ना हें कितें तें कितें करून. आनी आतां सांगता की ह्या गोश्टीन
हायकोर्ट जजाक नेमा म्हणून सी पळय ऑपोजिशन शुड नॉट बी फॉर द हॅक ऑफ इट. हांव परतेंय सांगता तुमकां यतीश बाब पण तुम्ही जेन्ना विक्टीम आमदाराचें रेजिग्नेशन मागतात तेही मातशी अती जात न्ही. तशें आसा न्ही पळय वॉट पार्टी तुम्ही मोर्चो काडलो. ना ना वॉट पार्टी एंड आवर लिडर्स हॅव सेड दॅट इन्व्हेस्टिगेट एवरीथिंग. ओके हांव तुका कितें म्हणटा आतां ओके. तूं आतां पळय म्हाका एकूच कन्क्लुडिंग हाचेर ह्या टप्प्याचेर उलोवंक दियात हय. की खंयचे आतां तुमी ज्यो केसी म्हणल्या पळय तुमी आतां 2-3 केसींचो उल्लेख केलो. म्हाका सांग त्या केसींनी माय पार्टी हॅज सेड लेट इन्व्हेस्टिगेशन बी डन कंप्लिटली एंड थरोली. हातूंत वायट कितें आसा रे बाबा. ओके म्हाका सावळबाब मुद्दम म्हाका हो प्रश्न विचारपाक जाय कारण आमी जेन्ना उलयतात आनी बरी ती 3 नांवां जी तयार जाल्यात ह्या 3 गजालींची ताजेर आमी उलयताले न्ही. सो हाजी फाटल्यान आनीक डीपर राजकारण आसा काय कितें. म्हळ्यार तुमी म्हळें की दिल्ली सुद्दां प्रशांत बाबान म्हळें की वचून सद्याक भुकंप जावपाक शकता, हांगा बदल जावपाक शकतात. हे बदल पुश करपा खातीर हे बदल जावचे अशें कांय जाणांक दिसता म्हणून ताजी फाटल्या गोंयांतली सद्याची राजकीय परिस्थिती आनी कॅबिनेट रिशफल आसूं बाकीची गजाली आसूं ताका लागूनय ताजी फाटभूंय ह्या गजालीक आसा जाका लागून हें वातावरण इतलें तापोवप चल्लां सद्या. पयलीं हांवें बातमी वाचल्या पेपराचेर हय की गोंयची प्रकरण आहा पळय ही सगळी होम मिनिस्टर शहा कडेन पावल्या अमित शहा कडेन पावल्या म्हणून. आतां एज अ होम मिनिस्टर ही मस्ट गेट एवरीथींग वॉट इज हॅपन इन ऑल द स्टेट्स ते गोंयांत मेळ्ळें आसतलें. पण ती स्पेसिफीक बातमी वाचून म्हाका अशें दिसलें की हाजे फाटल्यान आनी कितें इंटरनल पॉलिटिक्स आसा काय कितें. कोणाक तरी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंताचेर खुरगोडी करपाची आसा. पण कोण तरी सत्ताधारी पक्षाचो मदीं असो दिसता म्हाजो अंदाज आहा. ही मे नॉट बी आय मे बी रॉंग ऑल्सो की हाजे फाटल्यान कोण तरी आसा आनी ते खातीर विश्व जाता म्हणून. आनी तशें जर ते खरें आसत वॉट आय फील इफ इट इज खरें इज व्हेरी बॅड. कारण सत्ताधारी पक्षाचेच कांय प्रमुख लिडर पळय आहा न्ही ते हाजे फाटल्यान आसा असो म्हाजो तरी म्हाका स्पश्टपणे दुबाव आहा आनी म्हाका जाणवता. पण आय हॅव नो प्रूफ. न्ही फाल्यां ते कितें म्हणटले प्रूफ दी म्हणून प्रूफ दी म्हणटले तूं खंय कोण हाडले खंयच्यान हाडले दाखय प्रूफ म्हणून. आय हॅव नो प्रूफ बट आय फील दॅट इज सम इंटरनल पॉलिटिक्स विथीन BJP पार्टी अँड दॅट इज द मेन रिजन वातावरण इतलें तापता. प्रशांत बाब तुमकांय दिसता कारण विरोधी पक्ष अशें जेन्ना इंटरनल राजकारणय चलतात तेन्ना ताजे सगळ्यांत पयलीं जो वास लागता तो विरोधी पक्षाक लागता. सो तुमकां दिसता हाजे फाटल्यान भितरली राजकारणांत तुमी दिल्लीचो मुद्दो काडलो. सो दिल्ली जर हें प्रकरण चड तापलें जाल्यार थंयच्यान कितें तरी गोंया खातीर आदेश येवपाक शकता ह्या बी दृश्टिकोनांतल्यान हें तापोवप चल्लां काय म्हण. ना तापोवप चल्लां तें ताजे खातीर ना. तापतगीर तापयला कित्याक थंय आसा म्हण ग्रावंड रियलिटीचेर हें आसा. आनी आय टेक यू आर स्टिकिंग टू युअर उजो आनी धुंवर. आय टेक माय कलिग्स हें सबमिशन व्हेरी सिरियसली. यतीशान सांगला की इन्व्हेस्टिगेट कंप्लिटली अँड थरली. सो कंप्लिटली आनी ही इज अ लॉयर कंप्लिटली आनी थरली जर जावपा जाय सगळ्या देशाच्या जनतेचो एक विश्वास आसा म्हणल्यार ती ज्युडिशियरी आनी तातूंत हायकोर्ट जज ऑर सुप्रीम कोर्ट जज हांचेर अजून पर्यंत देशांतल्या यांचो विश्वास वचूना. सो असो एक रिटायर्ड मनीस दवरपाचो जसो तांणी त्या हेतून भितर SIT केली. वॉट इज रॉंग इन डुईंग इट. कितें हार्म आसा सत्ताधारी पक्षा तातूंतल्यान कितें हार्म आसा काय म्हणटा हांव. हार्म आसा जाल्यार ताका लागून ते एखादे डिले करता आसतले ऑर करपा सोदना ते. आय फील दॅट इफ समबडी हॅज टू कम क्लीन जशें सीतेक हें करपा लायलें अग्निपरीक्षा करा मरे तुमी अग्निपरीक्षा. तुमी आतां रामाचे येदी व्हडले भक्त पार्टी तुमी तशें जाल्यार तुमी ही अग्निपरीक्षा करात की तुमी हायकोर्टाचो जज रिटायर्ड जज नेमात आनी जावं दी. हे धव्याचे धवे काळ्याचे काळे जावं दी. तुम्ही गरजी भायर तुम्ही ते आमी आमचे सीएमानच पयलें सीएमान करपाचें इज अ होम मिनिस्टर ही हॅज टू डू इट. बरें टेल यू दिया म्हणटा अग्निपरीक्षा यतीश बाब ते म्हणटात अग्निपरीक्षा दियात एकदा सगळ्यांचो सोक्षमोक्ष लागो. म्हज्या मित्रान युआर ओपोज टू अग्निपरीक्षा. सावळबाब सांगता आय एम ओपोज टू अग्निपरीक्षा. सावळबाब कित्या खातीर न्ही कितें जाता पळय तेन्ना आमी सीतेचेर अन्याय केला तो परत रिपीट करपा नाका म्हणटा. ओके यतीश बाब प्लीज रिस्पॉन्ड. तू गुरदास बाब तू म्हणटा BJP वाली म्हणटा सीतेचेर अन्याय हा म्हण ते कशें म्हणटा आतां. प्रशांत बाब आमच्या मित्रान कितें म्हणलें की रामाचे भक्त तुमी. हय आमी रामाचे भक्त
आणि ताणें तुमी म्हणलं म्हणजे हांव नको तो स्वताक एक्सकल्पेट करूंक सोदता जाल्यार कित्याक तो म्हणटा रामाचे भक्त तुमी हय आमी रामाचे भक्त रामनवमीची सुटी आम्ही मागून घेतला सुटी असेंब्ली भितर आम्ही दिला असेंब्ली भितर म्हणजे आता रामनवमीक एक मिनिट. मोठ्या प्रमाणात साजरी करपा जाय म्हण गोंयकाराक त्या दीस सुटी मेळपा जाय म्हण हो फॉर्मुलायज केला. येस येस यतीश भाई व्हॉट इज युअर पॉइंट यतीश भाई व्हॉट इज युअर जे पॉइंट कितें उलयला ताजेरूच हांवें तुका लक्ष तुम्ही अळंग आमकां रामाचेर घाले हय आता दुसरी गोष्ट आसा की हय. पेपर जे आसा पळय पेपर न्यूजपेपर ते आपुले बरयत आसता न्ही तू परत आमचेर घालता ओपनिंगाक तू म्हजेर घालता हय, पेपर हय. आपले काम करता हा. पेपर आपले एडिट्स बरयता पेपर आपले ओपिनियन्स बरयता पेपर आपले कितें आपल्या प्रमाणे कितें तरी करता बरयता सो आता ते तांचे काम पेपर करत आसतले बट माय वे ऑफ लुकिंग इट इज लायक दिस इज लायक दिस government's constituents are all dedicated in one voice. ते म्हणटा अग्नी परीक्षा दी एक मिनिट in one voice to provide good governance and they are committed to provide good administration to the people and त्या दिशेन सरकार वाटचाल करता under the leadership of Dr. Sawant. आता जॉब्स ते हे आसा पळय जॉबांचो इशू ताजेर ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन फर्स्ट FIR रजिस्टर जाला ताज्या नंतर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर nobody lower in the rank ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर who is the head of the state administration he himself has said कोणाय कडे जर कितें प्रूफ आसा आणि that applies to प्रशांत बाब also कोणाय कडे कितें प्रूफ आसा कोणाय कडे कितें मटेरियल आसा वचा पुलिशेक दिया let it be investigated and I am telling Prashant Bab's party also Prashant Bab also when honorable chief minister says anybody it includes them also so let me intervene on this please Yatish Bab and then you पुलिसाचो इशू आयलो म्हणून म्हणटा अरे पुलिसाकडे तू पुलिस otherwise you are breaching the topic of ओके बरोबर ओके कंप्लीट युअर प्रशांत बाब तुम्ही याद दवरात हो पॉइंट तुम्ही विचारपात ओके यस यस यतीश बाब कंप्लीट या Prashant Bab by his interjection will breach the topic of your discussion बरं सांगात there should be civility यू कंप्लीट युअर पॉइंट क्विकली यतीश बाब therefore I am telling you that ते government is सावळबाब dedicated म्हणटा की तुमगेले इंटरनल पॉलिटिक्स या म्हणून आली फाटल्यान absolutely सत्ताधाऱ्यातले See, काय रथी महारथी ना, पळय. एकमेकाचेर कुरघोडी करपाक सोदतात ऐका. असोय तांकां दुबाव मारता ऐका हय सावळबाब नाव is a ऐकणार. very- पुरावो ना पण दुबाव मारता खंय this is very important Ah, okay. I am telling you Right. ki everybody in the government all the constituents are acting in one voice to provide and one sort of agenda to provide good governance to people असले कांयच ना सगळे बरे everybody जावं is together कांयच ना आणि सावळबाब कितें आसा सावळबाब इज अ ज्येष्ठ पत्रकार ताका दुबाव मारला ताणें पयलींच सांगलें No, he is a ज्येष्ठ पत्रकार. Right. And he has read some other news report. Okay. And he has said that some news report has written something like that. So he has said what he has read. Okay. He Prashant doesn't Bab, believe what it. was your point? He Yeah. doesn't believe it himself also. हा अशें बरें हा सामकें प्रशांत बाब व्हॉट वॉज युअर पॉइंट चोरा हातात तोल्लूक म्हणटी म्हण सगळ्या गोंयकारांक हांवें सांगपाची गरज ना हा चोरा हातात तोल्लूक म्हळ्यार कितें जो होम मिनिस्टर आसा तो आमगेलो मुख्यमंत्री आरोप तांच्या अंगुली निर्देश तांचे दृश्टीन येता ही लक्षणां सगळ्यांक खबर आहात सो तांची दृश्टीन जेन्ना आरोप हे येतात तेन्ना इट इज फॉर हिम बेटर फॉर हिम दॅट की आपूण होम मिनिस्टर आसा पुलीस डिपार्टमेंट तूं इन्व्हेस्टिगेट करता म्हळ्यार तूच इन्व्हेस्टिगेट करतसो सो कम आउट फ्रॉम देर Police department. कम आउट फ्रॉम देर गिव इट टू द जज लेट द जज मॉनिटर इट Okay. Let me take Yes. this opportunity Right. in complimenting the chief minister because he has given a free hand to the police machinery and told the police machinery investigate every complaint, register every complaint as an FIR, whatever is appearing before you and coming on your desk. In And no I am issue telling the you- home minister So can let me- tell the let me- police let me- that you let- don't let investigate me- and you let don't me- act man. let In me- no case. let So me- there is no let something me- specific let me that की complete. ताणे हातून भितर Prashant सांगप. Bab Okay. is very determined to breach the topic of your discussion. No. That it should political discussion should be very civil and calm. तुम्ही म्हणटा कितें And he wants यतीश to बाब breach my right also. नाही तांचो मुद्दो कितें हा की जेन्ना ते म्हणटा की होम मिनिस्टरा वटेच्यानूच बोटे दाखयतात तेन्ना होम मिनिस्टराच्या अंडर आशिल्ली No. पुलीस You कशी have फेर to इन्व्हेस्टिगेट appreciate- करतले हो तांचो you मुद्दो have to appreciate the leadership of honorable chief minister आणि ते उलोवन एंटायर पुलीस मशिनरीन कितले FIR रजिस्टर केल्या कितल्यांक अरेस्ट केल्या कितल्यांची मालमत्ता अटॅच केल्या कितल्यांचे व्हॅल्युएबल्स जप्त जाल्ले आसा मनी सीज जाल्ले आसा सी प्लीज अंडरस्टँड म्हाका दिसता ऑपोजिशनान अशें करपा जाय की दे शूड सपोर्ट द गव्हर्मेंट अँड टेल द गव्हर्मेंट दॅट वी आर विथ यू
this issue, you have to go to the root of it. Please tell the police and our machinery of the state, the police machinery, which is completely doing its job. Okay. We support them. Let बरं. us go to the root बरं. of it. हा Play the final role of a When the government constructive appoints a opposition. judicial, Play the High role Court of a judge ज्यांना constructive अपॉइंट करतात opposition. त्यांना आम्ही गव्हर्नमेंट Play the role of a constructive opposition. बरं हांव फायनल हे इतलें पैसे लास्टा कोणाकडे पावला ते कळपा जाय आमकां Yeah, आणि ते okay. जज असल्यार येतले Therefore, बरं. they are being seized, attached, all that. बरें is being यतीश done. भाऊ यतीश भाऊ हांव फायनल सावळपाक तुमचे कडच्यान सुरवात करता ह्यो आतां 2 मागणी आहात ते म्हणटात की आमी इतली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आमची इन्व्हेस्टिगेशन पुराय जावची पयलींच तुमी कित्याक आमचेर गुरी घालता काय म्हणटात हय. दुसरी वटेच्यान ओपोजिशन म्हणटा की तुमीच सरकार तुमच्याच वटेच्यान जेन्ना बोटे येतात तेन्ना तुमीच कशें हें करतले इन्व्हेस्टिगेट काय म्हण Correct. तुमकां कितें दिसता ही पुलिसेची इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाता मेरेन थारो धरपाक जाय काय आतांच ही केस काडून खंयची तरी इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीक दिवपाक जाय सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे लोकांक पयशे दिवपाची गरज पडलीच कित्याक काय म्हणून आं जॉब जे आसता गव्हर्मेंट पळय हय नो गव्हर्मेंट वील एक्सायज एनी मनी फ्रॉम द कोण आहा ते इच्छूक आहा ते बरोबर. उमेदवार तांचे कडेन अशें आसतना लोकांनी लाखान रुपये काडून दिले कांय एजंट तयार जाले माशेल्या एकट्यान 15-16 लोकांक फटयले अशें पळय हय. हे घडलेंच कित्या खातीर कारण सरकारचेर लोकांचो विश्वास ना सरकार हो नोकऱ्यो विकता पयशे कोण तरी घेता कारण म्हाजो अशें इम्प्रेशन तयार जालां अशें जालां म्हणून लोक पयशे दिता न्ही हें वातावरण पळय आहा तें बदलूंक जाय इफ पॉसिबल दे शूड टेक अप दीस इश्यू विथ हीज गव्हर्मेंट व CM देर शूड बी सम अशें सिच्युएशन तयार जावंक जाय की प्रत्येकाक जॉब ऑन देर मेरीट दे वील गेट देर इज नो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक लागून सावळपाक दिसता हें आटोक्या येतलें हय काही बरेच प्रमाण येतलें दॅट इज कारण आमी GPSC पळयता गोव्यान GPSCचें बेस्ट काम चल्लां तशेंच इवन स्टाफ सिलेक्शन कमिटी पळय आहा न्ही कमिशन आय थिंक दे वील डू व्हेरी गूड जॉब दॅट इज वन ऑफ सोल्युशन पण आतां लोकांचो विश्वास कितें जाला की पयशे दिल्या शिवाय कांयच काम जायना म्हणून तें इम्प्रेशन तांणी क्लियर करपाक Clear दृश्टीन काम करपाक जाय आनी दुसरें कितें आहा पुलीस इन्क्वायरी करता पळय दे शूड अलाव देम टू कंप्लीट द इन्क्वायरी आनी इफ दे आर नॉट हॅपी अपोजिशन दे वील नेवर बी हॅपी ऑल्सो विथ एनी आउटकम देन दे कॅन गो थिंक वर गो फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी पयलीं म्हणटा तुमी ही इन्क्वायरी चल्ल्या ती कंप्लीट कंप्लीट जावंकच जाय न्ही प्रशांत बाब तांचं इतलेंच आहा की मातसो थार धरा न्ही तुमी अशें सामके डायरेक्ट गेले पुश करता पळय मागीर ते दुबाव तयार जाता म्हणून माझ्या अंडरच जर माझी एक खातें आसा हय. आणि हांव त्या खात्याचो जरी IGP आणि कोण DGP असलो अल्टिमेटली माझी मान्यानी हांव होम मिनिस्टर न्ही सो हांव सांगता ज्या दृश्टीन सांगता त्या दृश्टीन तें वतलें खातें तें वेगळें कांयच करपाना आरोप माझे कडेन येता सगळे अंगुली निर्देश ताका लागून म्हाका दिसता की तुका जर क्लीन येवपा जर जाय जाल्यार हेतू भितर आनी दुसरी आनी खंयचोच पर्याय ना फक्त ज्युडिशियल इन्क्वायरी आणि इनफॅक्ट यतीशान सुद्धा मागणी करपा जाय तांगेल्या पक्षाचे भवितव्य लक्षात घेवन त्या पक्षाचेर सगळ्याचो दोशारोप येता आता पक्ष म्हण भारतीय जनता पक्षा कडेन क्लीन पक्ष असो बी म्हणजे इमेज आशिल्ली ती आता सारखी रसातळा वता म्हणून यतीशानूय बी मागणी करपा जाय Judicial हायकोर्टाचो रिटायर्ड हायकोर्टाचो जज बसोवन हाजी इन्क्वायरी करची Okay. आणि सगळे लोकां मनात जे हे आसा यतीश बाब, ते क्लियर करचे फायनल इतलेंच म्हाका सावळबाबान एक बरो मुद्दो काडलो की इतली सगळे लोकांक जर दिसलें की पयशे दिल्यारच गव्हर्मेंट जॉब मेळटा जाल्यार हें इम्प्रेशनूय तुमी क्लियर करपाक जाय आनी हें इम्प्रेशन कित्याक तयार जालें हाजेरूय विचार करपाक जाय हाजेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरूय उलयल्ले आसा पयलीं म्हणजे गव्हर्मेंट जॉब अशे तरेन वचना गव्हर्मेंटाचे जॉब जर तुका मेळटलो जाल्यार त्या लेवलाचेर एग्जामी आसता त्या लेवल स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसत GPSC आसत त्यो एग्जामी ज्यो जातात त्यो एग्जामी क्लियर करून गव्हर्मेंटाचे जॉब त्या तरेन ना ते इम्प्रेशन मातशी क्लियर करपाचे दृश्टीन कितें करपाक जाय तुमी विरोधक कितें उलोवं आनी विरोधकाचे पॉलिटिक्सांतल्यान ते कितें मांडू प्रोसेस जो आसा सरकारी जॉबांचो तो हो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन GPSC काय म्हणटा म्हणून सांगता की असले जे कोण कॉनमॅन आणि कॉन वुमन तयार जावन ताका अरेस्ट केल्ले आसा तांचेर पूर्ण कारवाई जावंक जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ज्युडिशियल इन्क्वायरी रिटायर्ड हायकोर्टाचे इन्क्वायरी नाकाच म्हणटा तुमी एक मिनिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे उलयल्या ते हांव परते रिव्हरबरेट करता बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट की तांणी सांगलां की पुलीस आर गोईंग टू द रूट ऑफ इट पुलिसांनी ऑलरेडी तांचे परफॉर्मन्स दाखयल्ले आसा वेर सो मेनी पीपल हॅव बीन अरेस्टेड आनी आय कॉल अपॉन द ऑपोजिशन
that in this case, because गोंयचे तरणाट्यांचे जॉब जे आसा ते मेरिटाचेरूच वता, Okay. म्हणून तांणी सरकाराक सपोर्ट करूंक जाय की बरें आहा. पुलीस मशिनरीन रूट वचपा खातीर आमचो ओके सपोर्ट आहा. हांगा अशें आहा की प्रशांत बाब म्हणटात की यतीश बाबान आपली पक्षा सांगचे की हें करा म्हणून, यतीश बाब म्हणटात की ओपोजिशनातच तांकां सपोर्ट करचो म्हणजे चाललो जातो भितर. हांव इतलेंच म्हणटा की फायनली आमी सामान्य लोक, हांव आनी सावळबाब ह्या सामकी राज्यांतली सामान्य जनता ह्या पॅनला वेली, आमची इतलीच अपेक्षा आसा की ते मेरिटाचेर जशी यतीश बाब सांगता तशेंच ते जॉब मेळचे. त्याच प्रमाणे राजकारणाचो स्तर जो आसा तो इतलोय सकल वचपाक नाका की आमकां सारकी हळशीक जाल्ल्या भशेन दिसतली. तें म्हाका दिसता आनी तो बिटरनेस म्हाका दिसता खंयच्याच गोंयकाराक आवडचोय ना, परवडचोय ना. हांव त्या खातीर इतल्याचेर थांबता. कन्क्लूड करचे पयलीं एकच दिसता म्हाका, कित तरी तूं एक final- यतीशान म्हणलं पळय ताचेर You will have to give us right to rebut. एकच बरं पोल घे. You have to तू give फक्त us- गोंयच्या I'll give you right to rebut. गोंयच्या I'll give you जनतेक right. यतीश बाब, विचार, I'll give you right to rebut. गोंयच्या जनतेक विचार इलेक्शन झाले की गोंयांत जॉब मेरिटाचेर मेळटात का पयशे दिवन मेळटात. हाचेर वोट घे तू. इलेक्शन जातकच लोकांनी बीजेपीक सत्तेन हाडली, बरें. तांच्या पक्षाक खंय पावयली ताका विचार. यतीश बाब आनी प्रशांत बाब म्हाका दिसता, म्हाका डावट आशिल्लो की हांव सोंपयत कितें तरी जातलें म्हणून, तें नेमकी जालें. हांव इतल्याचेर थांबता आनी कंक्लूड करना. यतीश बाब, सावळा बाब, प्रशांत बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग पवित्रवाद प्रुडंट. नमस्कार. This program was supported by Agio All Stars Sale. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.